तर सगळ्यात म्हणजे म्हाका पयलीं सांगा डॉक्टर व्हॉट यू मीन बाय क्रिटिकल केअर. आता क्रिटिकल केअर किंवा ICU जशें आमी म्हणटा म्हणजे इंटेन्सिव्ह केअर युनिट किंवा अतिदक्षता विभाग हाजो अर्थ असो आसा की हॉस्पिटलान जो सगळ्यान सिरियस पेशंट्स असता जे युजली 5 to 10% असतात ते पेशंट ह्या विभागान एडमीट जाता आणि तांची देखभाल करप आणि तांचे भलायकीचेर उपचार करप हे आमी प्रिडॉमिनंटली करतात ICUन. बरोबर. सो कितें जाता खूब फाटी आमकां अशे पेशंट येता जे सामके सिरियस असतात म्हळ्यार तांचो एक सिरियस एक्सिडंट जाल्लो असता मेंदूक मार बशिल्लो असता किंवा हार्ट अटॅक आयिल्लो असता सामको सिवियर BP लो असता श्वास घेवपाक त्रास जाता दम लागता अशे सगळे वेगळे वेगळे तरेचे पेशंट्स आमचे कडेन येता आनीक म्हणजे डिफरंट टायप्स ऑफ ऑर्गन्स तांचे इन्वॉल्ड असतात. सो अशे जे सगळ्यात सिरियस पेशंट जे असता ते ICUन एडमीट जाता. सो ताका आमी क्रिटिकल केअर म्हणटा कित्याक तांची जी ट्रीटमेंट पद्दत असता ती नॉर्मल वॉर्डाच्या डिफरंट असता. कित्याक तांकां खूब मॉनिटरींग लागता. मॉनिटरींग म्हळ्यार कशें तांकां मिनटाचे ताचे पल्स तांचे BP तांचे रक्तांतलो ऑक्सिजन लेवल हे सगळे आमकां मॉनिटर करचें पडटा. जाच्या खातीर स्पेशल यंत्रणा असतात ICUन ती वापरून आमी मॉनिटर करता. किंवा जर ऑक्सिजन कमी असलो किंवा हे कमी असलेल्या व्हेंटिलेटराची गरज पडटा. सो हे सगळे एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कसो आमी दवरता आनी टायम टू टायम ताजेर सारको उपचार जालो जाल्यार पेशंटाची भलायकी बेटर जाता.